देशाचे दुश्मन. या संवसारान चड गरजेचे दुडू दुडवा विणे संवसार तुका कोडू दुडू आसोस तू खा गोड गोड लाडू दुडू कोबार जातो दातान तुझ्या झाडू उतराई तुमी मोजी मोनान दोराखा दुडवाची चोडूय मनशा करची न्हूय दुडवाची आस आसतोच मनशाक सोंपयता कसली दिलेली बात तूं विसरता आपलें कासरो गोतमार उतराई तुमी मोजी मोनान दोराखा दुडवाची चोडूय मनशा करची न्हूय दुडवाची आस आसतोच मनशाक सोंपयता कसली दिलेली बात तूं विसरता आपलें कासरो गोतमार. आमचे आदले लिडर स्वता पासत झुजले ते स्वतंत्र करूंक बिकारपणान मेले थोड्यांचे सरकारान संस्कार केले आमचे देशाक बरो उगडास दवरून गेले आदले आमच्या देशमुख्यांक बागोयता हांव मान देशाक आमच्या सांबाळलो आपूण जावन ल्हान पूण या तेंपार पळयतांव आमी काळे दोंद्यान घुसल्या जायते जाण तुमी पळयतलेच कोणते देशाचे दुस्मान आदले आमच्या देशमुख्यांक बागोयता हांव मान देशाक आमच्या सांबाळलो आपूण जावन ल्हान पूण या तेंपार पळयतांव आमी काळे दोंद्यान घुसल्या जायते जाण तुमी पळयतलेच कोणते देशाचे दुस्मान. दुनिया म्हजी चिंतनां जावन आसात सरकारी खात्यान भितर सरून इन्स्पेक्टर जावच्याक आनी देशा पासत वावरूंक पूण ही म्हजी चिंतनां शार्ती पावूंक म्हजो बाबा हो म्हजो भाव आटकोल हाडटा आनी म्हाका ताणें इस्कॉलाक वचपाचो बंद करून घरांत दवरला. कितले फावट सांगलें तरूय काना दवरिना पूण आयज परत विचारून पळयता बाबा बाबा. कितें जालां मेघन कित्याक बोलो मारलो सांग न्हय. बाबा घरांत रावन म्हजें मन कित्याचेरूच लागना देखून हांव तुजे लागीं उपकार मागतां फाल्यां तावन हांव परत इस्कॉलाक वेतां आनी म्हजें शिकप करतां. दी म्हाका तुजो आदार. तूं बरे भाशेन जाणाय म्हाका कशी आसा म्हूण इन्स्पेक्टर जावपाची. अरे म्हजे बाबा तूं कित्याक सजमनाय हे तेंपार शिकप करून कितलेच दुडू जाय तें तूं जाणाय. म्हज्या लागीं घडचें ना तुका इतलें शिकप दिवंक आनी तुका इन्स्पेक्टर करूं. अरे म्हाका पळय हांव 2 क्लासी काडून रोखडोच नोकरेक लागलो आनी रोखडोच काजार जालो आनी सद्याक तुजे वनेक आनी तुका हांव पोसतां. तुका आनी इन्स्पेक्टर कित्याक जावंक जाय. तूं अशें कर सद्याक तूं आतां वनयेच्या वावरांत 8 बोत घालून तिका हेल्प कर आनी उपरांत नोकरेक लाग आनी त्या उपरांत रोखडोच काजार जावन तूं खुशाल जिये. बाबा हें तूं कितें उलयताय. शिकप करूंक अमकोच तेंप आसता नोकरी करूंक अमकोच तेंप आसता आनी काजार जावंक अमकोच तेंप आसता. बाबा हें तूं नकोय मुसता. अरे मेबन कित्याक तूं ताची तोकली पिकार कोत्ताय. ताणें पळय तुका कितें सांगलां तें तुज्या बऱ्याक न्हय वायटाक. कित्याक तूं सोजमनायक तो म्हणून कितें कोत्तलो कोणाक पोसतलो आनी कोणाक शिकयतलो. ज्या मनशाक चिंतप कळना ताका तें सजमोचें ना. देखून सांग ताका सारकें आल्बर्ट.
सांगोना कित्याक तूं चिंतिना मेबन इतलो दिसते म्हज्या लागीं जायना तुका वोनी कितें सांगता तुज्या बऱ्याक तूं चिंतिना सांगता तें आयकोना तर तुका जाय तें तूं कोर कांय सांगोना बाबा म्हाका ह्या वेळार तुजो आदार दिवंक फाटीं नाका शिकोन आवडटा तोच इन्स्पेक्टर तुजे दुडू फुलान भोवन दितलो तुका हो शिकपाचो वेळ पिड्ड्यार करून शिकप नासलो कोनाका म्हाका आमच्या बापोणाचेर फूट घालून दिव नाका तोंड करून लोकांक अरे तुझ्या भावाक सारकोच फोंडान घाली नाका तुमच्या मायचे दुयेंसाक कितले दुडू मोडले आनी तो सारको थोंड जाला दुडवानीक आनीक तूं आतां ताका अदीक थोंड कोत्ताय वनी हें तूं कितें उलयताय हांव लॉन करो पूण एक वखदार मायची सगळीं वखदां हाडूंक जायना म्हणून बाबा भडभडटालो खबरदार मेबन तुजें उलोवप चड वयर पावलें वखदांचो हिशोब जाय तुका खवले मरे तुका आतां ल्हानूच आसतना असलें उलोवप आनी इन्स्पेक्टर जातस मागीर कितें चिंत तूं आल्बर्ट आमी सगळें चिंतलां मेबन बाबा कित्याक तापताय हांवें कितें म्हटलां जें कितें वनीन उलयलां ताचो हांवें जबाब दिला आनी खबरदार दुसरे फावटी हे भाशेन उलोवचें जाल्यार तुवें तुजें सांबाळचें पडटलें ह्या घरांत जें तुका जेवंक खावंक मेवता तें खा आनी तूं ओगी राव आनी आमचें सांगणें आयकोंक नाका जाल्यार तुका जाय तें कर ताफिरा चल आमी भितर या आतां हांव कितें करूं घरांतलो भायर सरलो खंय म्हणून हांव वचों वाऱ्यार सोडलेलो कापूस खंय पावतलो तें कोण्याच्यानूच सांगोंक जायना पूण हांव बाबाशी रावलो जाल्यार शिकप नासलोलो जातलो आयच्या समाजान मनशान शिकप करूंकूच जाय फुडाराक तें आमकांच उपयोगाक पडटा म्हज्या असल्या भुरग्यांनी शिकप करूंक जाय आनी शिकप जातूच सरकारी खात्यान भितर सरून सरकाराक आदार करूंक जाय आनी आमचो गांव आनी आमचो देश आमी वयर दवरूंक जाय हांव आतां वेतां आनी कोणाचोय आदार मागतां म्हाका बावार्थ आसा जेजू म्हजी चिंतना शार्ती पावयतलो बाबा 2 कांबे एकठांय आसले ते तुवें कुशीन केले आनी मायचीं उतरां तूं विसरलोय कांय नजो दुनिया दी म्हाका आदार तुजो हे भुरग्या खंय वेताय ताकतीन सो राव कोण तुमी आनी म्हाका कित्याक थांबयला आमी तुका एक बरी खबर हाडल्या आनी आमकां तुजे असलोच भुरगो जाय आमचे कंपनीत पूण हो वेळ जावन आसा म्हाका म्हजें शिकप करपाचो न्हय तुमचे कंपनीन नोकरी करपाचो अरे भुरग्या आमचे कंपनीत नोकरी करूंक तुका शिकप करची गरज ना कितें शिकप करची गरज ना बरें आसा एक सांगात तुमची नोकरी कसलें काम करपाचें चड सोंपें पयलें तुका आमी ट्रेनींग दितले आनी ते व्हड जातोच हे वाटेंतल्यान ते वाटेन आमचो माल पासार करपाचो तें काम एकदम सोंपें एक सांग तुमचो माल म्हणटा तो कसलो स्मगलिंग म्हणजे चारास गांजा ब्रावन शुगर आनी दुसरें काम हे वाटेंतल्यान ते वाटेन पास करपाचें एकदम काम सोंपें ना हांव आयकून जाणा असले धंदे जावन आसात सरकारी कायद्याचेर आड कोणाकूच सत्या ना असले धंदे करूंक तुमकां कोणें परवानगी दिल्या हें तूं आमकां विचारताय अरे आसो नाकात पूण चिंतात एका दिसा तुमी सरकाराच्या हातांत पडटले तेन्ना तुमकां म्हजो उगडास येतलो सरकाराक चड तेप फटोवंक जावचो ना अरे सोड खबर सरकार 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 ते आमी सोजमलोय तुमकां मूत आसून कित्याक हे धंदे करताय गांवारून नोकरी करून उदराक येयात गोठाय चड तेप तोपची ना तुमची चोरयेची मिठाय बारीक न्याव तुमी करून उतरां मोजी चिताय उतरांक तुज्या उजोलाय तसले आमकां सांगो नाका आमचे बोरी येवंक तूं तयार राव वेळ करिनाका
फाटी सोरशे तर कशें सोडचें ना तुका चल बेगीन आमच्या बोरी तूं चड उलय नाका ना येवचो ना आतांत पुलिसेंत वचोन शटाप उलोवप तुजें एकदम चड जालें कित्याक करतले माजरा लागीं उंदराचो खेळ चलो ना अब्बा तूं माजर आनीक आमी उंदीर म्हणून सजमताय कितें खबरदार चल बेगीन पावत म्हाका सोडात पुलीस पुलीस सोडत ताका जिम तो भुरगो हुशार आसा लोक येवच्या आदी आमी या गेले दोवदिरे देवानूच म्हाका ताकद दिली मुस्ता ह्या भाशेन उतरां उलोवंक दुनिया जेजू सायबी माय ह्या फुडें म्हाका तुमचो आदार दियात हांव हे गाडये बचोन म्हजो जीव पडटातूय हांव येतलो विक्रोन तूं जावन असो एक मोगाचो उजो जो म्हज्या कालचाक पेटला तो फकत तुज्यानूच पालोवंक जाता खरेंच एका दिसाक म्हज्या गोवान तुका आमच्या घरान हाडलो आनीक तुका म्हजी ओळख करून दिली आनीक त्या उपरांत आमी तेका एका डान्साक गेली तेन्ना तुवें तुज्या मोगाची दिवली म्हज्या कालचार पेटयली आनीक त्या हॉलांत आमचो मोग जालो आतां म्हाकाच सोजमना गोवाक डायवर्स करचो ओ कितें करचें पळय तें कितें तुजो मोग पूण म्हजो घोव कित्याकूच उपकारो ना तुज्या समकार विक्रोन हांव तुका केन्नाच सोडची ना कोण तुय यो भितर नफिरा हाय डार्लिंग कम इन कम स्वीट हार्ट कशें आसाय तूं आनीक सगळेंच उरबेन आसाय कितें चिंताय तर कितें चिंता म्हजें आनी तुजें डार्लिंग ते डान्साच्या रातीक तुवें तुज्या मोगाची रोपीक म्हज्या कालचान किल्लायल्या ती वाडत आसाक तुजो मोग जावन आसाक म्हजे कुडीक एक संतोश ह्या संवसारांत तुजे विरेत म्हज्यान रावंक जायनाक तूं कितें म्हणटा डार्लिंग नफिरा म्हाकाय तशेंच जाता तुजे बगोर म्हज्यान एकूय गोडी रावंक जायना स्वीट हार्ट तर म्हाका तुज्या गोपान आनी खोर म्हाका दादुशी कम ऑन माय डार्लिंग ना ना डार्लिंग तशें तें जावचें ना तुजो तो मुखार जातलो बेचो ना सूख तूं मोजें काळजांतलें सुटचें ना नाफिरा पळय तूं बाबाची चिंतना गोपान आसतना कितें आमकां भोगचें ना एक दीस एकठांय जावची मोगान भोंवची पयस कोर दुबावचीच ना नाफिरा अशें कोर तूं फाल्यां म्हज्या ऑफिसांत यो सदांच सांगाय यो बरें न्हय तुका कशें दिसता वय तेवूय जाल्यार तुजें कोरेक बरें तर हांव फाल्यां येतली यू डोंट वरी ओके स्वीट हार्ट हो पळय आल्बर्ट आयलो आल्बर्ट तूं कसो आसाय हांव तुकाच मेळोंक आयलोलो कितें म्हाका मेळोंक आयलोलो वा आनी कित्या पासत आरे ते दिसाक हांवें तुका ही खबर सांगूंक ना आमच्या ऑफिसांत एक बायल मनीस जाय म्हणून हांव तुका विचारूंक आयलोलो तुजे बायलेक तूं कामाक धाडटाय गाय म्हणून कितें पागार मेवता तें तुमकांच मेळूं दी म्हणून हांव चिंततालो वा आमचे पासो जाय तें चिंता तर तूं पूण ही खबर सांगोंक तुवें म्हज्या घरा लागीं येवंक नाका आसलें हांव सजमलो तूं कित्या पासत देखून आयलोलो पळय तो जाल्यार एकदम बरें जालें तूं तयार तर खबरदार दुसऱ्याची ओस्तोरेची आशे करूं नये हाचेर बारीक नियाळ कर आनी हांगा सरलो बऱ्यान वचोंक कर आल्बर्ट तूं कितें सोजमताय म्हाका आनीक तुजे बायलेक तूं सोर कोत्ताय आलबोत आनीक तोंड घेवन विचारताय आल्बर्ट तुजें उलोवप चड जालें म्हजें उलोवप चड जालें वो तुजें हांगासर येवपाचें चड जालें हाचेर बारीक नियाळ कर आनी एक जाप काडीन आसतना हांगासरलो वचोंक कर वेता पूण तूं तुज्या उतराचो उगडास दवर अरे सोड खबर नफिरा विक्रो नागा कित्याक आयलोलो कित्याक आयलोलो ते तुका ताणें आतांच सांगला न्हय कितें आतांच सांगला
आता कितें सांगला कोत्ताय? कित्याक माताय काय म्हणून विचारता तुझ्या आणि ताच्या मध्ये कसलो संबंध आसा तो म्हाका भरपूर खबर आसा. आयज कितलेशे दीस जाले दुसऱ्याचे सांगण्यानी हांव एक कानाने आयकोन दुसऱ्या कानाने भायर घालतालो. पूण आयज आयज म्हाका जुस्तूच गमलें. नाफिरा, हांव तुका बरें सांगता, तूं ताची आमी जात सोड. आमच्या 7व्या साक्रामेंताचो लासून गोबर करून सोदी नाकाय. चिंत बारीक ना तर हांव तुका जितेन मारतलो. सजमलाय, चल भितर वच आनी म्हाका कॉफी करून हाड. शी 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 म्हजे तकलेक पिकासांव. त्या धोवदिऱ्याक हांवें आमच्या घरांत हाडून व्हड चूक केली. पूण नाफिरा, ना, म्हजें दादलेपण हांव तुज्या हातान दिवचो ना. आनी विक्रांत, हांव तुकाय पळयतलो. तूं कितलो पासून कापास आसा पळय तो. कोण तुय? यो भितर. हाय डार्लिंग, कितें कोत्ताय? ओ माय स्वीट हार्ट नफिरा, कम ऑन, बसून घे. कशें आसाय तूं? तुका पयल्या बगर म्हज्यान एकूय गोडी रावंक जायना. सांगाय तूं. होय, म्हाकाय तशेंच जाता डार्लिंग. तुजो मोग जावन असो म्हाका एक सोरके ह्या संवसारात सजमलोय. हांव सगलें सजमलो आनीक सजमता. नफिरा, या म्हज्या गोपान स्वीट हार्ट, कम ऑन. राव डार्लिंग, पळय ते दार उक्तें ओय आसा. स्वेक जावन आसा बरो. नफिरा, एकूच फावट म्हज्या गोपान यो आनी म्हाका दादूशी कर. हां, दार उक्ती आसा. ओ, बंद करुया. पूण थंड कितें हाडटा? आरवेन, आरवेन, सर, कित जाला सांग न्हय. आमकां 2 कोल्ड कॉफी घेवन ये. बरें सर, घेवन येता. नफिरा, तुका त्या दिसाक आल्बर्टान बरीच धमकी दिली आसतली अशें म्हाका दिसता, सारकें न्हय? होय, ताणें म्हाका जायत्या भासांनी उलयलेक आनीक नाका शेवट केलो. पूण ताचे धमकेक कोण बी येता? तूं आसतना म्हज्या मोगाचो राजा. खरेंच? सर, कोल्ड कॉफी घेवन आयलो. बरें आरवेन, तूं भितर वच. स्वीट हार्ट, आतां आमी दोगांय ही कोल्ड कॉफी पिवया आनी उपरांत आमी एकामेकाच्या गोपान, हांव तुज्या गोपान आनीक तूं म्हज्या गोपान. उपरांत नफिरा, एक सांग, हे भाशेन कितले दीस म्हणून आमी भोंवतेलीं, पूण तूं म्हाका सदांच मेवतलें मूं? तूं कित्याक भियेताय डार्लिंग? राव थोडे दीस. म्हज्या घोवाक डायवर्स दिता आनी उपरांत हांव सासणांक तुजें जाता. जाल्यार एकदम बरें जालें. आय एम व्हेरी हॅपी. नफिरा, आयक सांगता, 4 तारखेर म्हाका एक आपणे आसा डॅन्साक वचपाचें. तेदना तूं म्हज्या सांगाताक जाय आसलें. तूं येवंक कबूल आसाय? डार्लिंग, हांव तयार आसा खंयच्याय वेळा तुज्या सांगाताक येवंक. पूण तुजो घोव तुका. त्या पासत तूं भिये नाकाय. तें हांव पळोवन घेतली. तूं दास्ती विणे राव. जाल्यार अशें कर, हें घे एड्रेस आनीक हे एड्रेसार वेळ बरयला. त्या वेळार हे एड्रेसार येवन राव. टेलिफोन बूथ आसा थंयसर. ओके? बरें डार्लिंग, हांव सारकी वेळार येवन रावता. बरें तर हांव आतां वेता. चड वेळ जालो न्हय, वेता हांव. बरें स्वीट हार्ट, बाय. आयज कितले दीस जाले हांव तिचेरीच नदर धरीत आशिल्लो. कितली सुंदर ती दिसता. वा, आयच्या दिसाचो चान्स मेवता तो हांव कसोच सोडचो ना. आयज हांव म्हजे कडीची आस बागयल्या बगर कसोच रावचो ना. आयचो तो चान्स बरो आसा. हांवें ताची सगळी गजाल आयकल्या. आयचो चान्स फाल्यां मेवचो ना. नाफिरा, हांव आयलो. मिसेस नाफिरा, कशें आस तूं? आसा बरी. अरे अरविंद, आयज कितें तर अकस्मात म्हज्या घरा लागीं पावलो ह्या वेळार? कितें जालें तर? कांयच जावंक ना. पूण म्हाका मॅनेजर विक्रांतान धाडला. तुका घेवन यो म्हणून सांगला. सजमलें? अरविंद, हें तूं कितें उलयताय? हांव कितें उलयता तें सत उलयतां. आयक सांगता. विक्रांतान तुका अमक्याच जाग्यार मेव म्हणून सांगूंक ना. आनी आयज तुमी सांजे दांडसाक वचपाचीं आसात न्हय. कितें? पूण हें तुका कशें गमलें? म्हाका विक्रांतान सांगलां, देखूनच म्हाका गमला. ताणें म्हाका बेगीन धाडला आनी तुका व्हरून ते सुवातेर चड म्हटलां. आनी तुका सांग म्हटलां, आपुणूय बेगीन येता म्हणून. नाफिरा, तुमची खबर म्हाका नाशिल्ली जाल्यार हांव तुका व्हरोंक कसो येतलो आशिल्लो. विक्रांतान सांगनासतना बारीक चिंतून पळय न्हू. वय, तेवूय तुजें सारकें. तूं बस, हांव भितर वचून रोकडीच येता. बरें, बसतो. चल या आमी.
नफिरा 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 कितें नफिरा ना भायर सरला चाबी पूण दवरल्या काय सदांच्या जाग्यार कितें दार उगटेंच आसा आनी भितर चेटीचें कवराचेर आद्रेस कांयच ना कोणाची तर पळयता आल्बर्ट आयज अकस्मात म्हाका काम पडलें सोयऱ्यांगेर वचपाचें देखून हांव येता सांगोक ना म्हणून चिती नाका फाल्यां सांजे येतले तुजे नफिरा नफिरा आब्बा म्हाका सांगो नासतना सोयऱ्यांगेर गेला ना ना तूं विक्रन सांगाताक गेला आसतलें नफिरा आनी विक्रन हांव तुमकां आतांच वचोन पळयतां तुमी कितली पासून कापास आसा पळय ती दिव्याचो उजवाड म्हज्या दोळ्यांचेर घालून म्हाका दिपकावंक सोदताय पूण हांव दिपकावचो ना हार्वीन तुवें म्हाका खंयसर हाडला हे एकसुरी सुवातेर आनी अवद्य मोडलेल्या घरा सामकारा तर कित्याक ते आनी तुका सांगूंक जाय मिसेस नाफिरा वो आतांचो वेळ जावन आसा म्हाका आनी तुका एक मौजेचो खेळ ह्या घरात देखून तूं फाटीं सर नाका हे म्हजेशी आनी कोर म्हाका दादोशी आनी तूंय दादोशी जाग हार्वीन कितें उलयताय तुका लज दिसना लज दादल्याक आनी लज कसली जरूय तर काजारी बायल मॅनेजराच्या मोगान लासता जाल्यार शट अप ते तुका पडोक ना आग म्हाका पडोंक ना वो कोणा पडोंक ना पूण चित बर केल्यार खंय बर जाता आनी कुडीक सूख संतोष मेळटा देखून चल भितर यो आनी तुजे कपडे काडून शट अप कुशीन सर त्या जाल्यार हा बोबाट मारून लोकांक आपयतली हांगा कोण पावचो ना हांगा पावतात फक्त तसलेच मनीस दुसरे आनी पावल्यार चिंत तुजे 12 ब्रेस्तार आनी 13 शुक्रार जालेचशे देखून बेगीनूच आमी हांगाची कोट सरुया आमची आस पागोवन नफिरा ये म्हज्या गोपान न्हय तुवें म्हजी कुडी घात लायलाय कुडीकूच न्हय तेवूय मुखार पावतलो आनी पावकूच जाय ये म्हजे बेंगेन ये सोड सोड म्हाका हार्वीन म्हाका सोड ना म्हजी आस बागयल्या बगर हांव तुका म्हाका सोड, सोडचो ना हार्वीन. आय लव्ह यू हार्वीन म्हाका नफिरा सोड आय लव्ह यू हार्वीन ना म्हाका हांव सोड. सोडिना ना, म्हाका सोड, ना हांव येता. हांव सोडिना म्हाका सोड. ये म्हज्या सांगाताक भितर ये ना हांव तुका सोडचो ना राव येता हार्वीन या येता ये गे गे ये तुवें म्हजेर सुरी मारली हानी गे बोर दो दिऱ्याक बोर बोर एकदम बोरे जाले हांवें ही सुरी बॅगान घालून हाडलेली म्हणून हाता विक्रना सांगाताक चल्ली आयची रात जावन आसा म्हाका एक मौजेचो खेळ ते खेळांत आमी दोगांय केवतेली आनी उर्बेन बोत्तेली आखी रात नाफिरा तूं सारकेंच पिशें जाला म्हज्या मोगान तुका कांयच खबर ना तुवें आदींच म्हजें मोल केलें मोडणी आसा दोयऱ्यांत आसा मासो वयर रावर मोल कोत्ता तो पिसो असली गोत आयज तुजी जाली पूण कितेंय जावं म्हजें पोट बरोसोर हांव खातलो आनी खूब रान हॅलो कोण उलयता पुलीस स्टेशन मिस्टर विक्रम तुमच्या ऑफिसांतल्या एका पियोनाचो खून जाला ताचें नांव अरविंद देखून साहेबान तुका वेगळे पुलीस स्टेशनार आपयला बरें हांव येतां विक्रन हांगासर नाफिरा आयला ना आल्बर्ट हांगासर ते येवंक ना म्हजे तकलेक राग चडच्या आदीं म्हाका सांग नाफिरा खंय आसा आरे तुज्या नाफिराक सोदूंक तूं म्हजेशी आयलाय आनी हांव जाणा तुज्या होय. नाफिराक खूंय आसा होय पळय तें. तूं जाणा हांव तुका बऱ्यान सांगता विक्रन हे आल्बर्ट तुजें उलोवप चड जाता बरें हांगासरलो वच म्हाका वेळ ना तुजे लागीं उलोवंक हांव चल्लो पुलीस चौकेर पुलीस चौके वेच्या पयलीं हे सुर्यक पळय आनी म्हाका सारको जबाब दी नाफिरा खंय आसा नाफिरा जाय तुका नाफिरा जाय न्हय जाल्यार के आय म्हज्या हातीर फोंट मारली वय आनी खाता तूं पळय ही तुजी सुरी म्हजे लागीं आसा पूण ती तुका हांव तोपिना कित्याक म्हाका वेळ ना हांव चल्लो पुलीस चौकेर कितें गेलो पुलीस चौकेर ना तुमचो कितें पूण प्लॅन आसूंक जाय विक्रम हांव तुमकां बऱ्यान सोडचो ना आल्बीन म्हाका अशें गो चिकन कोता आनी कितू ओगोत जालो हूंय पावलो शी बेजेस हांव म्हाका
आतां न्ही वगत हांव वचपाचो येवन दी पडयात तेका. हॅलो माय डार्लिंग पावलीन. कितें डार्लिंग पावली न्हू. अरे तू कित समजता. तुका दाखोवचें. सायबा बोगोश. आगो रस्त्यार दाखय नाका. आगो रस्त्यार दाखय नाका. दाखय नाका. अरे तू कित समजता हांव रस्त्या वयलो चोड म्हणू. आगो पावलीन मातशें ओगोत जाल गो. कितें तापता. कित जालें सांगू. कित जालें चोय आल्बीन. तू मुज मोग कोत जाल्यार सारको कर हांव नाजाल्यार म्हाका सोड. छे 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 तुक सोडूं जाता. तुक सोड्यारी म्हूज जीव वयतो मुगो या. आल्बीन तुवें म्हाका सांगलोलें 10 वरांचें येत म्हण हिंगा आनी तूं कित गा म्हळ्यार 12:30 येता. तूं कित करपाचो सांगू. आगो पावलीन मातशें थांब गो. तुगे सांगप सारकी लादीन जाली मुगो ती. पूण काल कित जालें तें म्हाका चाल तुवें. तुजी मोड जाल तुका हेंच तूं म्हाका सांगनाका. तुवें म्हाका केसो लॉज कोन्न गायल रे. किसो लॉस गो पावलीन. कित जालें सांगू. ओडेसोर पासून हांव हिंग उबी आहा. हिंग येताय आनी वयताय ते सगळे चेडे म्हाका मुरगोटोन चोयताय. आनी एकलो कोण चेड्यांनी म्हाका आसोनू दोळ मोळो आनी जीप दाखयली. हांवें आनी ओगोत केलो ना. रागानू मुगे दोळे मोठे केले. तो बाबडे भिवून गेलो आनी तेदोन तूं येयलो. आल्बीन एक सांगू तुवें तुगे पायक म्हाका सांगिल्लें मरे मुगे जाती. मुगे पाय जात मानपा न्हू पूण माय सारकी देंवचार. बिश्टी कुच कोता. पूण तूं कांय बी नाका. जाण मुगो पूर एकलो कोण म्हाका मुटा. अरे आल्बीन तूं चामरां चेडो हा का जा थंय आयकिल्लें मरे फूय. म्हाका येसला राग येयलो. हांवें म्हळें अरे रेड्या तुजे पांयां सँडल आसाय त्यो तुजी पान शिवला काय म्हळें. गो रावलो आनी आयक म्हळें आंगा घालून रोप शिंवता जाय तूं हुंयच्याय मिशनाचेर शिंवों जात म्हळें. तो तोंड बंद करून गेलो. आसा जाप आहा आनी जाप आहा. जाप आनी हुंच कोतलो बरी ओपारी हाय मरे तुकोडे. आसाई हांवूय बरो हुशार आसा. आं पावलीन तुगे लुगोड काडूंक जाय म्हणटा न्हू. चल या गो आमी बेगीन या. हुंय या मुई तोकली बेस्ती पिकार कोरनाक तूं हांव. आतां एक वर जावन गेलें शॉपूकूच आसाई मुगे मायक आतां कित सांगतली. कितें पूण फोट मार गो पावलीन. भाशभर कित सांगत रे तूं. चल आतां हे त्या हॉटेलां वचोन कितें हाया पोटा भूक लागल्या. इंस्पेक्टर मेबन कालूच म्हाका एक खबर पावल्या आनी ती म्हटल्यार व्हड एक खोशेची. ती आयकून हांव एकदम खोशी जालो. मे गॉड ब्लेस यू. सर कसली खबर तर ती. खबर ती आयक. आनी थोड्या म्हयन्यांनी तुका एक दुसरो पोस्ट मेळपाचो आसा. SIP सुप्रिटेंडंट इन्स्पेक्टर ऑफ पुलीस. कितें सर ही खबर. वय खोशेची खबर. इंस्पेक्टर मेबन जालीं 3 वर्सां तूं ह्या सरकारी पुलीस खात्यान नोकरी कोत्ताय. पूण तुवें ह्या थोड्या वर्सां भितर तुजी तकली हुशार करून हे आमच्या गांवाक आनी सरकाराक आदार केला. जसो कालो धंदो स्मगलिंग चरस गांजा विकाले वखदां हाचेर थापो मारला आनी ती बंद केल्यात आनी करीत आसा. आनी थोड्यांक धरून बंद केल्यात. तशेंच आनिकूय तुजी एकमत वापरून मुखारूय तशेंच वावरचें. सर म्हज्या नोकरेचो निमणो दीस पासून हांव सरकारी खात्यान वावरतलों बरें करूंक आनी दुसऱ्यांनी अशें करून आमचो गांव आमचो देश वयर काडूंक जाय. शाबास. मेबन बरो उगडास आयलो. आनी थोड्या दिसांनी तूं दुसऱ्या गांवांत थोड्याच म्हयन्याक ट्रान्सफर जाताय. त्या गांवच्या सरकारान तुजे हुशारकी पयल्या आनी तांकांकूय तुजी चड गरज. कितें म्हजी गरज. वय आयक सांगता. थोडीं वर्सां जालीं तूं आयकून जाणा आसतलो तांच्या गांवांत एक खून जालोलो पूण आजुनूय कुणी सांपडोंक ना. आसाय तूं राज्य वचोंक. सर केदेय वेळार हांव राजी. तूं धाडटाय थंयसर वचोंक. खंयसरूय वचोंक तयार तुवें तर म्हाका सांगत. पूण बगचोना एक दीस पडून उकें जातलें तें मत. सरकारी मनीस आमी वावरूंक जाय देसा पासत. धरून ताका हांव काडटलो करून न्हीद दिसत. इंस्पेक्टर मेबन कोरे शाबासकी तुका फावो. सोदांच फावता देसाची धरूंक पडतो दोवो.
कोणी स्मागलरांक धरून बंद कोत्ताय धंदो कावो फुडें तुका बरें इसमेव देवाक भेटोयता उजवाड दिवो. सर हांव तुका भास दितां जसो हांगा हांवें म्हजो वावर दाखयला तसोच थंयसरूय करून दाखयतलो आनी ते खून कोत्याल्याक कशेय भाशेन सोदून काडटलो आनी सरकाराचे नितीक सांपडायतलो. आल्बर्ट मातसो हांगा ये. तुय कितें कोत्ताय? बॉस आयलो. कितें जालां सांग. कांयच जावंक ना. आल्बर्ट अशें कर, 2 ग्लासांनी विस्की घालून घेवन यो. एक म्हाका आनी एक तुका. इल्लेशें घेवया आनी उपरांत आमच्या कामाक लागोया. हाडटा बॉस. घे. चियर्स. चियर्स बॉस. बसून घे. आल्बर्ट हांव सांगता पळय तें आयक. आमच्या बिझनेसान म्हाका जाय तो फायदो जाला आनी तो म्हटल्यार तुजे वरवीं ओ तुका लागोन. कितें? म्हाका लागून? बॉस तर कित्याक? कित्याक आयज लांब काळ जालो तूं म्हज्या बिझनेसान भितर सरल्यार. तूं भितर सरला त्या दिसाकतान म्हजें बिझनेस एकदम वाडलां. सगळ्यांवून तुजी तकली बरी चलता. तुवें तुजी तकली वापरून कसल्या इन्स्पेक्टराचे दोळे आड करून म्हजें बिझनेस वाडयलां आनी कांयच हांव आनी तूं दोगांय खुशाल जियेता. इतलेंच न्हय आल्बर्ट. एके वाटेन आमचो काळो धंदो आनी दुसरे वाटेन आमी जायत्या वेगवेगळ्या संस्थांक आदार दिला आनीक गरीब लोकांक तुडवांचो आदार कोत्ता. म्हणटूच आमकां कोणाच्यानूय मुळोक जावचें ना आमी स्मागलर म्हणून. सारकें न्हय आल्बर्ट? सारकें तुजें बॉस. आमी एकदम सुखान जियेता बॉस आमच्या बिझनेसा बरवीं. पूण आल्बर्ट आयक सांगता. तूं जाणाय ह्या गांवांत 2 नवे इन्स्पेक्टर आयल्या. म्हणटूच तुवें तुजें पावल चोत्रायेन घालूंक जाय. सोजमोलोय. सोड ताची खबर बॉस. तूं कित्याक भियेताय? आतांच तुवें सांगलां हांवें कितलेच जाणांचे दोळे आड करून तांकां फटयल्यात पळय ते. तूं भियेनाका सर. हांव आसतना. शबास. शबास की तुका. ऑल द बेस्ट. आल्बर्ट आयक, आमच्या सदांच्या जाग्यार तुवें वचोंक जाय आनीक थोड्याच दिसांनी. ओके बॉस. आय एम रेडी. इन्स्पेक्टर मेबन, तुका आनी तुज्या सांगात्याक आमी बरो येवकार दिता आनी तुज्या फुडल्या कामाक बरो येस सांव दिता. दुसरें म्हटल्यार ह्या तुज्या कामाक आमच्या इन्स्पेक्टरांचो तुका सगळो तेंको आसतलो. जबाबदारेन तुजें काम कर. ओके सर. जे काम हांव आयलां तें काम हांव जबाबदारेन करून काडटलोच आनी दुसऱ्यांकूय जे कोण म्हजो काळो धंदो करून सरकाराचे कायदे आड वेतात तांकां धरून बंद करतलो. अशेंच जावं. इन्स्पेक्टर मेबन पळय, हो जावन आसा तो लेन्स त्या मोड्याशी मेवलोलो पळय तो फाटीं जो खून जालोलो थंयसर. आनीक ह्या लेन्सार 3 अक्षरां आसात. ताची सोजमोणी आमकां आजुनूय मेळोंक ना. पूण आमची सोडपूस आजुनूय चालू आसा. कितें? 3 अक्षरांची निशाणी? वय पळय पळय तो लेन्स आनी कसो तरी सोदून काड त्या मोडतीकाराक. कितें? 3 अक्षरां? NFR? पूण हें अशें कशें घडोवन येता? पूण हो लेस त्या मोड्याशी कसो पावलो? पूण कितें जावं, कायदो तो कायदोच. हांव त्या मूर्तीकाराक आतांच धरून हाडटा सर आनी चवकशी करता. मेबन, आमी ही केस आतां तुज्या हातान घातल्या आनी तूं म्हणटाय आतांच धरून हाडटा म्हणून त्या मोडतीकाराक. तुजीं उतरां आयकून हांव चिंतना घुस्पलां कसो. सांग म्हाका सारकें, तूं त्या मोडतीकाराक वळखताय? वय. कितें म्हटलें? इन्स्पेक्टर मेबन, जाल्यार तो कोण? कितें म्हूण सांगो आनी त्या मनशान तो कोण कित्याक आदारलो आनी कित्याक पासत तेंच म्हाका सोजमना. पूण कोण कोणाकूच बोगसना सर. तो मूर्तिकार जावन आसा म्हजी वनी. कितें म्हणटाय? तुजी उनी? सर वय. ती आपल्या लेसार असलींच 3 अक्षरां घालताली. ह्या उतराची सोजमणी जावन आसा नाफिरा. लेसो पळोवन वजाप हांव जालो. दोशी उतरां ह्या लेसायली. कित्याक तो खून करूंक वने. चिंतना फुडें सरली. दुबाव लागता कितें हातून. आसात कर्तुबां घडलेली. तुज्या मुखार
आरती काडटा करतो लोणी फुडली तुवें सांगल्यान पळय ती उतरां ओजा पाव जालो आयकून आयतान चिंतनाचो पीस गोबा कोरेचो मूर्तिकार मेवून मेल्लो मुनीस तो गेलो बरो देवचो ना दिसो चल बेगी वेळ नाका त्या मूर्तिकारा बेडी घाल तूं हांव आतांच वेतां सर आनीक तिका बेडी घालून हाडटां आमी कितले त्याग केले आनी करीत आसाव तो खून कोत्तेल्याक धरूंक पूण आमचो वावर निर्फळ जातालो पूण आयजतान आमच्या माथ्यालो पीस उणें जालो कित्याक आतां तो खुनी सांपडलो इन्स्पेक्टर मेबन शाबासकी तुका खरेंच तो नितीक कोणाकूच बोगशिना तुजी उणी म्हूण तूं फाटीं सरोंक नाय पूण कबूल जालो तुजे उणयेक धरून हाडूंक ओ पळय आयलो मेबन मेबन कम इन मेबन आयजतान आमच्या माथ्यालो पीस उणें जालो मेबन तुवें ते खून करप्याक धरून भितर घातला की ना चल हांव तिका पळोवंक येता सर राव कितें तुका सांगो हांव आमच्या घरा लागीं गेल्यार घरान कोणूच ना आनीक हांवें बारीक कवर काडल्या त्या प्रमाणे म्हाका गमलां वनी आनीक भाव नाच चल्यांत म्हूण पूण सर इन्स्पेक्टर मेबन तुवें कितें उलयताय आमकां फोडोंक सोदिनाकाय तुजी उणी म्हूण तूं तिका लिपय नाकाय ना अशें केन्नाच जावन येचो सर हे कपडे हांवें आंगाक घातल्यात सरकाराचे ते न्हय सरकाराचो कायदो मोडूंक पूण जे कोण खून करून कायदो मोडटात सरकाराचो तांकां धरूंक पूण तूं म्हाका दुबो नाकाय सर पूण त्या दिसाक तुवें आमकां सांगलेलें आपूण आतांच धरून हाडटा म्हणून आपले उणेक जाल्यार आतां हें अशें कशें जावंक येता तुजी फॅमिलीची तुका खबर ना हातून कितेंय पूण दुबाव आसा ना सर हांव इन्स्पेक्टर मेबन फोटीची गवाय दिवचो ना कित्याक सरकाराच्या कायद्याक भाव भयण पाय माय फामील कोणूच लागना पूण म्हजे वनेक हांव सोदून काडटलोच तशेंच म्हजो भावूय कसलेय वायट धंद्यांत आसात तर ताका नितीक सांपडायतलो तुका दुबाव लागता तर ह्यो म्हज्या सांगाताक घराशी आनी कर चवकशी आतां तरी तूं सजमलोय सर इन्स्पेक्टर मेबन हांव तुज्या सजमलो चल तूं फुडें आनी तुजें उरलेलें कामां तूं कर हे मनशा तुजें नांव कितें कोण तूं इन्स्पेक्टर म्हजेशी आनी कितें जालां कांयच सांग ना पूण तुजें नांव कितें काय म्हूण विचारलां म्हजें नांव मिस्टर कॉन्सो मिस्टर कॉन्सियो आतांच एक दोवी गाडी तुज्या सामकार थांबलेली आनी एका मनशान तुज्या लागीं सटासट 2 बॉक्सां दिवन तो गाडी घेवन फास्ट केला तर सांग हे बॉक्सान कितें आसा आनी कसलें तुमचें बिझनेस चलता कितें बिझनेस इन्स्पेक्टर ताणें म्हाका एकूच उतर सांगलां आनी की बॉक्सां म्हजे लागीं दवर म्हूण पूण हांव त्या मनशाक वळखत ना तूं वळखना वळखता तें आतांच कोमतलें सिंदास ती बॉक्सां उक्ती कर कितें 4 आसा आनी ब्रावन शुगर मिस्टर कॉन्सियो हें कितें सारकें सांग हो तुमचो काळो धंदो खंयसर चलता इन्स्पेक्टर हांव असल्या धंद्यांत ना म्हणटच हांव तुका कितें सांगतलो स्वता फुडें फोट चलची ना चिंतून पळय नाजाल्यार पुलिसेंत व्हरून बंद दवरतलो इन्स्पेक्टर हांवें कश्टांनी नोकरी करून आमचो संवसार बरे देखी रितीन वयर काडला आनीक जरूय तर तुवें म्हाका पुलिसेन बंद करीत जाल्यार म्हजी फामील लोजेक पडटली आनीक म्हाका घोडे लॉस जावन कितेंय जावंक जाता कितें तुकाय गोडे कितें जावंक जाता बरें आसा तर चल आतां तुजें घर आमकां दाखय बरें तर हांव तुका म्हजें घर दाखयतां चल म्हज्या सांगाताक यो हॅलो कोण उलयता सर तुमच्या खात्यांतलो इन्स्पेक्टर गाडी जीप घेवन दोडे मार्ग रस्त्यांतल्यान वेता एका दादल्या सांगाताक आनी ते जिपीन चेरस गांजा ब्रावन शुगर आसा
हॅलो हॅलो कितें चरस गांजा ब्राउन इंस्पेक्टर हवालदार पुलीस hurry up come on let's go स्टॉप इंस्पेक्टर मेबन सर कितें जालां आनी अकस्मात तुमी हांगा अकस्मात येवचें पडलें तुवें जीपेन आसा तें चॅक करूंक कितें हे दोनूय बॉक्सांनी ड्रग्स आनी हे सगळें कितें आनी हो कोण तोच तो मनीस ताचे लागीं 2 बॉक्सां दिवन एका मनशान पळापळ काडली आमचे जिपीक पळोवन हांवें जायतें विचारलें पूण कसलेच पुरावे मेळोंक ना ह्या मनशा ताईं हांवें ताका ताचे घराशी व्हेलो थंयसरूय कांयच मेळोंक ना देखून ताका हांव तुज्याशी हाडटालो सर कितें म्हजेशी कायद्या प्रमाणे ताका पयलो पुलीस चौकीर हाडपाचो पूण न्हय ताच्या घरा व्हरपाचो हातून कितेंय पूण भानगड आसूंक जाय ना सर तर तिका घरा लागीं कसो व्हेलो आयक सांगता एका तेंपार हांव आसलो ल्हान तेन्ना असलीच घडणी एका मनशा थंय घडलेली त्या वेळार म्हजोच असलो इन्स्पेक्टर आसलो ताणें त्या मनशाक ताबडतोब पुलिसेन घातलो आनी उपरांत तो इन्स्पेक्टर ताच्या घरा लागीं गेलो पूण ताका कसलेच पुरावे मेळोंक नात पूण तो इन्स्पेक्टर पुलीस चौकीर पावच्या आदींच तो मनीस सोंपलो उपरांत तो इन्स्पेक्टर जाय तो दुखी जालो खंय पूण मेल्लो मनीस गेलो तसली घडणी हेवूय मनशा थंय घडत म्हणून आनी ह्या मनशाचो म्हाका उगडास येवन हांवें अशें केलें कितें आदली खबर तुका आसा आनी त्या मनशाक तूं वळखताय वय तो आनी कोण न्हय फकत म्हजो पाय तुजो पाय कितें हांव आयकतां मेबन हांवूच त्या तेंपायलो इन्स्पेक्टर तुज्या पाय बुणकोनीन घातलेलो पळय तो आय एम सॉरी आवय आज कित जेत तरी ते गेलो बरो जानत न्हेसून येत मरे हो जाय दीस जाले हांव एकामेका मेळवली न्हय बोगले पावत येयला हॅलो माय डार्लिंग पावलीन केश आज गो तूं हांव आस रे बरी आल्बीन आयज ते वाशे मरे तूं बरो न्हेसोला कित जेत रे तूं गेलो तूं हुंय वयत रे या हांव आनी एकलो खूंय वयतलो हांव तुमगेर येयलो गो पावलीन आयज तूं सारकें तो माट दिसत मुगो बरो विस्तीत गायला आवाजू ना मुगो कोणालो कोण ना हें कितें घरान आनी पाय माय हुंय गेली हांय पाय गेल मुरमुगांव आनी माय गेली मारगांव तेच जाल्यार एकदम बरें जालां आतां कित बर जाल म्हूण रे तूं आतां कांय न्हू गो पावलीन घरान कोण नाय आनी सगलीं जनेलां देर उगत कित्याक केलें बेश्टी केलें रे ती आगो एश कोन उगत दवरताय चल बंद करया सगलीं ए आल्बीन बंद कोनाका हुंय येयला बंद करूंक आसती ती तूं सारकें बिजूळ मुगो बिजुळू अरे हांव जाणा तूं कित्या पासून देर बंद करतो ती खबर सोड माय ती येवपा उगत जालो म्हाका मायन सांगलोलें तुका विचार म्हूण काजरा कित केल गाय म्हूण आगो पावलीन तूं कित्या भिता हांव आसतना हांव तुका जातो काजार चल या आमी चल या प्लीज कम आउट इन्स्पेक्टर म्हजी गाडयेक तुवें क्रॉस घालून थांबयल्या तर जालां कितें कांयच सांगूंक ना पूण म्हाका तुजी गाडी चॅक करूंक जाय कित्याक ही गाडी जावन आसा काळो धंदो कोत्तेल्यांची इन्स्पेक्टर सांग म्हाका तुज्या लागीं कसली गोवाय आसा ही गाडी तसल्या मनशांची म्हणून वो तुज्या लागीं पुलीस चौकीचें वॉरंट आसा म्हजी गाडी चॅक करूंक हो पुलीस चौकीचो वॉरंट मिस्टर जाणो जाव आमकां इन्स्पेक्टरांक सगलो अधिकार आसा सरकाराचो कायद्या प्रमाणे कोणाचेय मोटर चॅक करूंक सजमोलय आतां होय हांव सजमोलां इन्स्पेक्टर आयक ही एक सुरे सुवातेर आमी चारूच मनीस आसात म्हणटूच आमी बरे भाशेन हांगासरचे कोर्सोरून या कोर्साच्या आदीं पयलीं म्हाका तुजी गाडी चॅक करूंक जाय इन्स्पेक्टर ही म्हजी गाडी चॅक करून तुका कसलोच फायदो जावचो ना जरी तर तूं चॅक करिनासतना वचोंक कबूल आसाय जाल्यार हांव तयार आसां ह्या वेळार तुज्या आतां 1 लाख रुपया घालून शट अप तूं कितें सजमताय तुजो 1 लाख घेवंक हांवें हे सरकारी कपडे आंगात घालूंक नात पूण हे कपडे हांवें घातल्यात फकत तुज्या असल्याक कालो धंदो कोत्तेल्यांक धरूंक सजमलोय आतां हांव तुका धरून वतलोच पूण पयलें तुजें कार चॅक कोत्ता उपरांत चॅक करच्या पयलीं तूं पळय हांगा कितें हवालदाराचे तकले फाडल्यान पिस्तोल थंय कयला होय जरी तर म्हजें कार चॅक करी जाल्यार तुज्या हवालदाराक हांव कवर करतां आनी उपरांत तुका वा इतली तुजी हिम्मत सोड त्या हवालदाराक ना सोडचो ना कितें करतलो जाल्यार पळय तूं आतां म्हजी कराटी आय कितें म्हजें पिस्तोल काडून घेतलें आनी तांतल्यो गुडयो भायर मारल्यो खबरदार आतां चल आमचे बरी पुलीस चौकीर इन्स्पेक्टर
तूं जिखलो आनी हांव हारलो घाल म्हज्या हाताक बेडी. हवालदार ताच्या दोळ्यांक काळें वखल आसा तें काडून घे. म्हाका ताचें सारकें रूप पळोवंक जाय. इन्स्पेक्टर हांवूच तें वखल काडटां पळय म्हाका. कितें? कोण कोण तूं? कितें हांव देखतां? इन्स्पेक्टर कितें चिंताय? तुजो हात पिस्तॉल घेवन वयर आसलेलो तो खाला देवन सारको झील जाला. घाल म्हज्या हाताक बेडी घे. हे पिस्तॉल आतां म्हज्या हातान आसा देखून बेगीन तुमी हांगासरल्या कोडसोरात ना जाल्यार हांव तुमकां दोगांयकूय खबर कोत्तां. तें बरें आसा. हांव कितें देखतां? तुज्या दोळ्याचे वयले खातीर कांय कोत आनीक तूं? त्या खोताचेर तुजी इतली बारीकसाण कित्याक? तुजें नांव आल्बर्ट न्हय? होय म्हजें नांव आल्बर्ट. बाबा तुवें म्हाका ओळखूंक ना बाबा? कितें कितें म्हणटाय बाबा? वय वय तूं म्हजो बाबा. बाबा चिंत फाटलीं वर्सां. कितें बाबा बाबा? बाबा आयज आनीक एक फावट हांव तुज्या लागीं उपकार मागतां. म्हाका शाळेक वचोंक दी म्हणून. म्हजें शिकप बंद करिनाकाय. म्हाका शिकप जाय. शिकून एक इन्स्पेक्टर जावंक जाय. कितें कितें हांव आयकतां? कोण तूं म्हजो भाव मेबन? वय म्हजे बाबा. म्हज्या भावा कितें हांवें केलें? कितें हांवें केलें? हांव चुकलो तुजेर. खरेंच आयज जालो तूं एक व्हड इन्स्पेक्टर आनीक हांव जालो स्मगलर चोर. म्हाका बोगूस हांव चुकलो. बाबा हांव तुका बक्षीन पूण सरकारी कायदो तुका बक्षिचो ना. तुजी न्हीद जाल्या बगर देखून यो म्हजे बरी. म्हजो म्हाका कायदो करून दी. म्हज्या बाबा ह्या वेळार तुज्या कायद्याक हांव आड येना पूण हांव तुजें बरें येतां. घे घे तुजें पिस्तॉल तुका घे आनी तूं जेलींत व्हरून बंद कर म्हाका. बावा तूं म्हाका घाल बेडी तुज्या बरी हांव येतां. एकलो तूं भाव म्हजो उगडास येवन आदलो उगार जावन रडटा. भावपणाच्या एकवटाचेर हांवें मारलेली खोटां. तुज्या मुखार हांव चोर तूं जालो इन्स्पेक्टर खुशेन बोता. ह्या वेळार तुजी उतरां आयकून कितें कोचें म्हाका सोजमोना. पूण सरकाराचो कायदो म्हणटूच नितीची बणकोण कोणाक चुकोना. हांवें चिंतलोली चिंतना उबोन गेली परत आनीक मेवची ना. दूख धरून म्हज्या काळजान बाबा तुका हांव वता उपाय ना. वर म्हज्या भावा आनी भोणकोळीन व्हरून बंद कर म्हाका. सर तो रोजर जावन आसा एक स्मगलर आनी देशघातकी मनीस. हांव खूब जाणा देखून हांव ताका आतांच धरून हाडटां. तूं ताका धरून हाडूंक वॉरंट पास कर सर. इन्स्पेक्टर मेबन तुजें उतरां आयकून हांव चिंतना आनी कसो पडलां. पूण ताका आमी बरो वळखून जाणा तो बरो सोशल वर्कर म्हणून. ताणें जायते गरीब संस्थांक आदार केला. ना सर तो चोरयेचो आदार. तुमच्या दोळ्यांक ताणें पानां बांदल्यात. आमच्या दोळ्यांक पानां बांदल्यांत ना मेबन तशें न्हय तें. जावं ते पावटी ताका आमी हांगा हाडला आनी वॉरंटूय धाडून ताका धरून हाडला. पूण ताच्या वेल्यान कसलेच प्रावे मेळोंक नात. पूण मेवता तो म्हूण बरो सोशल वर्कर. ना सर तो एक देशघातकी मनीस. असल्या मनशांक बरें म्हणप हें उतर आमच्या मुखार शोभना. मेबन एक सांग तुजे लागीं कसली पूण गोवाय आसा तो खरेंच स्मगलर म्हणून? सर तुका गोवाय जाय तर आयक. काल हांव ताच्या जाग्यार गेलोलो तेन्ना म्हज्या आनी ताच्या मदें उलोवप जालां. तें हे दाखयल्या टेप रिकॉर्डर आसा ही जावन आसा गोवाय. सर टेप रिकॉर्डर चालू करता आयक. मिस्टर रॉजर. हॅलो इन्स्पेक्टर यो बॉस अकस्मात म्हज्या फुड्यान पावलो सो. हांवें आयकलां की तूं ह्या गांवांत नवो आयला म्हणून. कसली खबर हाडल्या सांग न्हय. मिस्टर रॉजर खबर ती म्हाका तुजें ऑफिस चॅक करूंक जाय. सोजमोलोय. कितें म्हजें ऑफिस चॅक करूंक जाय? सोजमोलो. तूं सोजमोलो जाल्यार बरें जालें. पूण इन्स्पेक्टर कित्या पासत आनी तूं हांगा कित्याक चॅक करूंक आयलाय? म्हाका तुज्यो सगल्यो वस्तू चॅक करूंक जाय.
कित्याक तू स्मगलर कितें हांव इस्मागलर वय तू स्मगलर म्हणून हांव आयला तुझे सगळे चॅक करू इन्स्पेक्टर तूं म्हजें सगळें चॅक करून कितें करतलोय पूण तूंच फटवतलोय तुमच्या आख्खें पुलीस खातें म्हाका वळखता की हांव म्हणून एक सोशल वर्कर आसोल फोर्ट मिस्टर जॉर्जर एक सांग आल्बर्टाक तूं वळखताय तो तुजो भागीदार चॅक हांव आल्बर्टाक वळखोच ना बरें आसा ती खबर सोड आनी ही ती 2 कबर्ड आसात ती उक्ती कर इन्स्पेक्टर हांव सोसमलो म्हज्या बिझनेसाची खबर तुका मेवल्या म्हणून देखूनच आयक इन्स्पेक्टर ह्या संवसारांत दुडू जोडटलो जाल्यार जायते कोश काडूंक जाय आनी हांवें चोण्या पोरीन दुडू दिवन जायत्या जाणांक खुशाल केल्यात आनी हांव तुकाय खुशाल कोत्ता कितें कुशाल जाव आनी कित्याक आयक सांगता आतां ह्या वेळार एट प्रेझेंट हांव तुजे लागीं 1.5 लाख रुपया दिता सोसमलोय शट अप मिस्टर रॉजर तू कितें सजमता तुझ्या दुडवांच्या आशेक लागून हांव देशाचो दुस्मान जातलो म्हणून केदीच ना भायर उडयता तुझे दुडू हांव तुकता तुझ्या दुडवांचेर चल बेगीन उगड ती काबड तुका मेवलेलें नाका पूण सांडलेलें जाय म्हजें काबड उक्तें कोर म्हूण सांगप तुका कितें कारण आसा वो तुजे लागीं म्हाका धरून कसलें वॉरंट आसा वॉरंट जाय तुका बरें आसा हांव तुका वॉरंट हाडून धरून व्हरना जाल्यार हांवूच न्हू जायन तर इन्स्पेक्टर मेबन अरे तसली वॉरंटां जाय ती आयल्यान आनी तुमच्या साहेबाच्या मुखार पावल तोच ती कोसपेल्यान स्टुपीड फेलो हांव तुका फाल्यां दाखयता सर गोवाय सारकी आसा की ना इट्स रायट येवं दी आतां आयज तो हांगा येवचो आसा सारकी बूथ शिकयता धरून सर गुड मॉर्निंग कसो आसाय मिस्टर रॉजर यू आर अंडर अरेस्ट हांव नोको जालो तूं देशघातकी मनीस म्हणून तूं स्मगलर रॉजर तूं स्मगलर पूण सर तुजे लागीं कसली गोवाय आसा हांव स्मगलर म्हणून गोवाय जाय तुका तर आयक इन्स्पेक्टर मेबन उनूत परबी तुका कित्याक काशा तुज्या भावाक आनी उनेक तुवें धरून बंद केलें म्हणून तुजें काम तुवें पुरें केलें आनी देशघातकी स्मगलर हाका तुवें सांपडायले तुज्या वावराचो इनाम तुका सरकार दितलो थँक्यू सर हवालदार 1 नंबराच्या रुमांत वस्तोरी आसा तिका घेवन ये मिसेस नाफिरा तुज्या लेसा वरवीं तूं कबूल जाली तो खून तुवें केला म्हणून सायबा म्हाका तुमी बोगसात हांवें तो खून मुद्दम करूंक ना पूण नाफिरा एका तेंपार तुवें आनी तुज्या घोवान ह्या तुज्या देराक कितें केलां पूण आयज तो एक व्हडलो इन्स्पेक्टर जालो आनी तुका आनी घोवाक धरून बंद केली तुजे काजार जिविताचें सूख तुवेंनूच तोडलां आनीक तुज्या निर्मळ जिवीत तुवें वाऱ्यार सोडलां आयज तुज्या असल्या वस्तोऱ्यांक लागून कितल्या गोराबे पिड्ड्यार जाल्यात काजारी जिवीत ताणूंक कळना जाल्यार वस्तोऱ्यांनी काजारूय जावंक फावना काजार जावन दुसऱ्याचे गोराबे पिड्ड्यार करून हाये ही जावन आसा देवा मुखार चूक खरेंच जे कितें सरान सांगलां तें सोत आसा आमची घरची दुर्दशा केली तुवें न्हू आतां कित्याक रडटाय तुजी दुकां ह्या वेळार कित्याकूच उपकारना आनी म्हजो आदारूय ह्या वेळार उपकारना तुका देखून फुडो करून राव तूं तुज्या गुन्यांवाच्या निकालाक हवालदार ते वस्तोरेक भितर व्हर मेबन वेळ जायत आयलो नोकय तूं आयज आमचो हेड कमिशनर येवचो आसा तुका मेवंक पळय आयलो इन्स्पेक्टर मेबन म्हजी उनुनीत पोरबी तुका तुजी एकबोत वापरून ते इस्मागलरा देशघातकी मनशांक धरून तुवें भितर घातल्या तशेंच तुज्या हातांत एक फायल दिलेली तेंवूय काम तुवें जबाबदारेन केलां त्याच खातीर आयज आमचें आख्खें पुलीस खातें खुशाल आसात सर चल यो दाखयता हो पळय आसात ते सगळे देशघातकी मनीस सर हो जावन आसा मिस्टर आल्बर्ट हो जावन आसा मिस्टर विक्रम हो जावन आसा मिस्टर रॉजर आनी हो जावन आसा मिस्टर टायगर एक चालाकी मनीस आनी हे सगळे एकामेकाचे सांगाती सर ही जावन आसा ती वस्तोरी खून करपी त्या मोड्याशी लेस मेळलो तो तिचो आनी ते लेसार NFR आसली ताची सोजमणी जावन आसली नाफिरा सजमलो इन्स्पेक्टर मेबन हांगा सोरे आनी हांव सांगता पळय तें आयक खरेंच तुजी दूख तुवें तुज्या काळजांत दवरली आनी सरकाराच्या कायद्या प्रमाणे तुवें तुज्या भावाक आनी उणयेक धरून बंद केली आब्रू तुका फावो ह्या वावराक कायदो तो कायदोच तुवें तो सारको केलो पुलीस आनीक आमी सगळे जावन आसात देशाचे नागरीक एकामेकाच्या वावरान एकामेकाक आदार दिवचो आनीक आमचो हो भारत देश साफ दवरचो म्हणून हांव सदांच देवा लागीं मागतां मेबन तुजेच भाशेन
दुसऱ्यांनी करचें आनीक एक एक गांव सुतरायचो आनीक असल्या दोदिरा इस्मागलारांक धरून बंद करचें. अशें केल्यार आमचो गरीब लोक, आमचो गांव आनी आख्खो भारत देश वयर उरतलो. अशें जावंक आमी वावरूंक जाय. जशे परी खूण करपी, गांवांत दादागिरी चलोवपी, वायटोवेत धंदे करपी आनी कसल्या इस्मागलारांक वळवळ्यांची शिक्षा फावो करूंक जाय. कित्याक ते जावन आसात देशाचे दुस्मान.